प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवोर बोड 1 ते 8 पर्यंत. Luke chapter 18 verses 1 to 8. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक निधीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती ताका ओशी मागताली, नियाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवाळ. पूण जायत तो काळ ताणें तिचें आयकूंक ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिराय हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका नियाय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. सोम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीक दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्यांक आपल्या विचलेल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो नियाय करून तांकां निवारचो ना? हय, हांव तुमकां सांगतां, तो बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावाड मेवतलो काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या शिवर्तमानान आमकां एक वोपार घालता. आनी वोपार आमकां सजमून येवचे खातीर आमी 8वे वडीर आयज आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो काय? आयज जी वोपार आमी आयकल्या, जी जेजून आमकां आयच्या शिवर्तमानान सांगल्या, त्या वोपाराची सजमणी आमकां मेळपाक जेजू आयज 8वे वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तरी पूण मनशाचो पूत म्हणजे तो. जेजूक आपणाक मनशाचो पूत म्हणटा, पूण तो जावन आसा देवाचो पूत. जेन्ना ह्यो संवसारान आसलो तो मनशाचो पूत आसलो, पूण आतां तो आमचे पासून मरण कुर्सार पुनूच जेवन जावन स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. तो आतां आमचो सर्वंडार, तो आमचो देव, तो आमचो स्वामी. आनी तो म्हणटा, जेन्ना तो परतून येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो काय? भाव भयणीनो, समजा आयज आतां ह्या वेळार जेजू परतून येयलो जाल्यार तो येवपाचो हा. ताणें सांगलां आमकां, तो जोडटी कोत्तलो आमची. आनी तो ह्या वेळार येत जाल्यार आमचे भितर ताका भावार्थ मेळटलो काय? ओ फकत आमी देवस्पण कोत्तले हांव, खूब 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 धर्म कोत्ता हांव, नोवेनां कोत्ता हांव, खूब मागणें कोत्ता हांव, पूण खरें आमी भावार्थ धरता काय? भाव भयणीनो, धर्म करपाक आनी भावार्थ धरपाक ह्यो दोन वस्तू. हे आमच्या मनान धरुया. धर्म करपाक आनी भावार्थ धरपाक एकूच न्हय. आनी खूब पाटी आमकां ह्या वोपाराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी धर्म कोत्ता. जेजून आमकां ही वोपार दिली आमकां सजमणी दिवपाक, की आमकां धर्म करपाची गरज ना, आमकां जाय भावार्थ धरपाची गरज. म्हणटच आयच्या वोपारीन कितें घडटा? जेजू आमकां शिकोवंक सोदता की एका नोगरान म्हणटा एक खोटो नितीदार आसलो आनी तिचोर एक विधवा बायल आसली. ती पोत्तून त्या खोट्या नितीदारा कडेन येताली आनी म्हणटाली, म्हाका म्हज्या दुस्मनाकडून म्हाका आदार दी. आनी ती विनोदी करताली त्या खोट्या नितीदाराक. आनी तो खोटो नितीदार तिका पयस दवरतालो, आयकनासलो. पूण खूब वेळा उपरांत तो समजता, ही बायल पोत्तून येता, म्हाका त्रास करता, म्हाका थकयता, हांव तिका न्हीद करतलो. तिच्या मोगा पासत न्हय, कित्याक ती ताका त्रास दिता म्हणून. ती पोत्तून येवन ताका न्हीद दी म्हूण सांगता. आनी भाव भयणीनो, शेकी तो खोटो नितीदार हे विधवा बायल पोत्तून येता म्हणून तिका तो न्हीद करता. आनी जेजू म्हणटा, देव त्या नितीदारा भाशेन न्हय.
आमकां पोत्तून पोत्तून येवन देवाक त्रास करून पोत्तून पोत्तून ताका बेजार करून तेन्ना देव आमचे मागणे आयकना. भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं. जेजू ह्या संवसारांत 2000 वर्सां जावन पयलीं तो ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो आनी तो खुर्सार गेलो आनी सगळें जें आमकां फावो जावंक जालें बरें तें ताणें आमकां फावो केलें. आनी आतां आमी जेन्ना ताच्या उतराचेर बावट दवरता तेन्ना आमकां सगळें जें ताणें केलां, सगळें घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, ही वोपार कित्याक जेजू सांगता? तो सांगूंक सोदता की ज्या भाशेन खोटो नितीदाराक ही बायल पोत्तून पोत्तून वेताली आनी ताणें शेकिमेन तिका नीत केली, त्या भाशेन म्हणटा देव न्हय. देव त्या खोट्या नितीदारा भाशेन न्हय. देवाक नाका की आमी पोत्तून पोत्तून येवन ताका मागणे केल्ले, धन केल्लो, इतले तेर्स केल्ले, इतली नोवेनां केल्ली, इतली मिसां दिली, इतले मागणे केले, इतले उपास केलो आनी तेजे उपरांत तो म्हणटालो आनी खूब मागणे केला, ह्या लोकांनी खूब तेर्स केल्यात, खूब मागणे केला, आतां आमी तांचे मागणे आयकोया. लोक जो अशें सजमता तो फटवला. आनी खूब पाटी भाव भयणीनो आमकां असली शिकवण दितात की आमी त्या खोट्या नितीदारा भाशेन आमी देवा कडेन पोत्तून पोत्तून येवंक जाय, खूब मागणे करूंक जाय आनी तेन्नाच देव आमचे मागणे आयकतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचे मागणे देवाच्या उतरा प्रमाणे कोत्ता, जे जेजून आमकां सांगलां ताच्या उतरा प्रमाणे कोत्ता, तेन्ना देव आमचे मागणे आयकता, कित्याक तो आपल्या उतराक विश्वासी. पूण ही खबर आमकां सजमून मेळोंक ना म्हणून आमी मागणे कोत्ता, तेस कोत्ता, लादाई कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण आमकां कसलोच जबाब मेळना. आनी तेजे उपरांत आमी कशें कितें कोत्ता तें कसलें आमचे काळजांतल्यान करना, मनांतल्यान करना, धरून कोत्ता. कित्याक आमकां अशें दिसता करिना जाल्यार देव आमचे रागार जातलो, देव आमकां वायट कोत्तलो, देव आमकां कांय वायट करचो ना. जें करूंक जायलें ताणें आपल्या पुताक केलें आमकां बरेंपण मेळोवपाक. तर भाव भयणीनो, आयचे वोपारीन आमकां कितें सजमून येता की जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बावट दवरता, जेजू जेडूक पळयता, ताणें कितें सांगलें उतरां जे पयत पुस्तकाचेर बरयलां त्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दवरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तें उतर आमी पाळटा आनी तें उतर आमी कोत्ता, त्या उतरा प्रमाणे आमी मागणे करता. तेन्ना देव आमचे मागणे आयकता, कित्याक तो आपल्या उतराक विश्वासी. आनी जेन्ना आमी त्या बावटान चलता म्हणजे उतरा प्रमाणे चलपाक म्हणजे भावार्थ. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू येत जाल्या, आतां ह्या वेळार येत जाल्या, आमी ताच्या उतरान घट रावंक जाय. ताजें उतर आमच्या काळजान घट रावंक जाय. ताजें उतर आमी दिसपट्या जिवीत आमच्या मनाची नोडसणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर आमी पाळूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमचो भावार्थ खरो आसा, तेन्नाच की आमचे कडेन भावार्थ आहा. आनी जेजू येत जाल्यार तो आमचो भावार्थ पळयतलो आनी आमकां स्वर्गीचें सूख भोगूंक तो आमकां दितलो. ना तर भाव भयणीनो, धन कोत्ता जाल्यार खूब तेर्स कोत्ता, मागणे, लादाई, फेस्तां, होडे, सान्नां हे सगळें कोत्ता जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. आयज भाव भयणीनो, आमचें मन उक्तें करुया, आमचें काळीज उक्तें करुया, देवाचें उतर आमी पाडुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारुया, एके भाशेन भावार्थान आमी चलुया. आनी तेन्नाच की जेजू आयज येयलो, फाल्यां आलो, फांत्यार येयलो, 2 दिसांनी येयलो, 1 वर्सांनी येयलो, 10 वर्सांनी येयलो, आमी ह्या संवसारान आसूं पासून तो येला जाल्यार तो आमच्या भितर भावार्थ पळयतलो आनी तो आमकां सगळें बरेंपण जें आसा, एक तर आमी भावार्थान चलत जाल्यार आमकां सगळें देवाचें ह्याच जिवितान मेळटलें, पूण एक दिसा आमी स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, आमचें मन उक्तें करून आयज आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरुया, हें देवाचें उतर आमी पाळपाक आयजतान सुरवात करुया आनी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक, भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.